दिव्यवाणी 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 मोगाच्या पळोवप्यानो परत एक पावटी दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलान सादर करच्या या विशेष संडे स्पेशल कार्यक्रमाक तुमकां मोगाचो येवकार हांव मागतां. वय आज एक प्रमुख विशयाचेर आमचे भासाभास कार्यक्रम हांगासर चलोवंक आमी आतां आयतेसल्या आनी तशेंच ह्या विशेष कार्यक्रमांत आमचे संगी संपन्मूल व्यक्ती जावन मानादीक दोतोर प्रतापानंद नाईक आज दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाच्या स्टुडियोंत ते आमचे संगी उपस्थित आसात. तर पयल्यान पयले ह्या विशेष कार्यक्रमाक तांचो मोलादीक सांगात दिवंक आमचे संगी आसच्या मानादीक दोतोर प्रतापानंद नाईक हांकां आमी मोगाचो येवकार आमी मागया. फादर, ह्या विशेष कार्यक्रमाक परत एक पावटी तुमकां मोगाचो येवकार आनी नमस्कार. तुमकांय म्हजे नमस्कार. फादर, हांवें येदोळ एक मोठें इंट्रोडक्शन दिलें पूण विशय कितें म्हूण हांवें सांगूंक ना. पूण आयचो ह्या संवादाचो ह्या भासाभास कार्यक्रमाचो विशय जावन आसा मिसांव आयतार. सामान्य जावन आमकां ऑक्टोबर म्हयनो अशे हे म्हयने येताना एक विशेष संदर्भ म्हणून आमी सांगता इगर्जांनी अनाउन्स जाता, पयलेंच अनाउन्स जाता आनी वर्सभर ह्या एका खेरीत विशयाक तयारी चलोवन आसा आमचे मदें आनी तो विशय जावन आसा मिसांव आयतार. ह्या मिसांव आयतारा विशयांत विविध विशयाचेर माहिती दिवंक तुमी आमचे संगे हांगासर आसात. देखून हे कार्यक्रमाच्या सुरविल्या हंतार म्हजें एक सवाल तुमकां, मिसांव आयतार म्हळ्यार कितें आनी मिसांव आयताराचो महत्व कितें? मिसांव आयतार तांतूं पयलें उतर कितें? मिसांव. मिसांव कोणाचें? जेजूचें. जेजू सर्गार चडून वेचे आदीं ताणें आपल्या आपोस्तलांक म्हणलें, वचात आनी सगळ्या संवसारार म्हजी बरी खबर परगट करात. हें आमकां मातेवाच्या वांजेलांत वाचूंक मेळटा. आनी आमी जाणा पवित्र आत्मो आपोस्तलांचेर देंवतच पेंतेकोस्ताच्या दिसा ते नवे उमेदीन भरले, नवो स्पिरीट तांचे थंय आयलो आनी ते धैर्यान जेजूची बरी खबर परगटूंक लागले. आनी तांणी जेजू खातीर आपलो जीव दिलो. कितलोसोच लोक क्रिस्तांव जालो, तांणी जेजू खातीर आपलो जीव दिलो. अशें तेन्ना पासून हें जेजूचें मिसांव मुखार वेता आनी आमच्या काळार तें मुखार वेता. मिसांव जेजूचें म्हळ्यार जेजूची बरी खबर आमी हेरांक दिवंक आसा. ताचो अर्थ असो न्ही कोणाक बळकन धरून आमी क्रिस्तांव करूंक जाय, न्ही. जेजूची बरी खबर आमी वांटूंक आसा. जेजून कितें केलें, जेजू म्हणल्यार कोण, हें आमी दुसऱ्या सांगता वांटून घेतल्यान कांय चूक ना. आनी तातूंत चड कोणाची अशी आडकळ आसना, कित्याक बरी खबर आमी वांटता. आतां चिंतुया, एका कुटुंबांत भुरग्याक रँक मेळ्ळ्यार ते घरची ती बरी खबर शेजाऱ्या मदें वांटून घेनात, शेजाऱ्या मदें वांटून घेनात, आपल्या वाठारांत वांटून घेनात. घेतली मू तांकां लिपोवन दवरची ना न्ही, कित्याक ती एक संतोशाची खबर. अरे आमच्या एकल्या भुरग्याक रँक मेळ्ळा. वा चिंतुया एकाक खेळांत नॅशनल लेवलाचेर एक पदक मेळ्ळें. त्या भांगराचें जावं, रुप्याचें जावं, काश्याचें जावं, राष्ट्रीय मट्टार. आनी एक ल्हान गांवांतलो तो भुरगो आसूं येता, नाल्यार तें भुरगें आसूं येता, ल्हान गांवांतली चली आसूं येता. तर ती एक खुशेची गजाल न्ही. ती पेपरार येता, त्या वाठारांतल्या पेपराचेर ती खबर येता. लोक मागीर ताचो तिचो सन्मान करतात, हें जाता. तशें ही बरी खबर आमी वांटूंक आसा. आतां तर मिसांव आयतार आतां आमी म्हणटाना पयलीं आमच्या लोकांच्या तकलेन कितें येता, आमी मिसांव खातीर दान दिवंक जाय म्हणून. आनी कोण आमचे पळय धर्माचे वडील आसा तांचे तकलेन तें दान एकठांय करूंक जाय, दान एकठांय करूंक जाय. ताचेर वेता. पयलें आसूंक जाय मिसांव आयताराचो पयलो उद्देश, बरी खबर तूं परगट. आनी ती बरी खबर परगटची जबाबदारी हेर एकल्याक आसा. हांव हेरां सांगता बरी खबर वांटून घेता वय. कोण म्हज्या घरांत येतात, कोणाक हांव मेळटा,
तांकां म्हजे पद्दतीन हांवें जेजूची बरी खबर परगटूंक जाय. आतां पळया कोणी तरी तुमकां म्हणटात हेर धर्माची म्हणटात पळया तुमचो पूत बरो ना ताका आतां हॉस्पिटलांत व्हरूंक आसा हो व्हेला. तेन्ना आमी वय गी उरली सकट खबर काडटा पूण आमी म्हणटा वय हांव गेला हांव जेजू लागीं मागतां तुज्या पुता पासत तुजे धुवे पासत कांय भियेनाका. जेजू दोतोरांचो दोतोर तो तुज्या पुताक वा धुवेक हात लायतलो बरो करतलो. हांव मागतां आजच आमी आमचें मागणें आसता हर एक दिसा आमी मागता. पण ही बरी खबर आमी सांगूंक जाय. पूण आमी तें करिना. आमकां दिसता मिसांव परगटची जबाबदारी खंयचेय तरी कोणशे कसल्या एका पाद्रेची वा माद्रींची अशें कितें आमी चिंता ना. हर एका क्रिस्तांवांक जेजूचे मिसांव परगटची जबाबदारी आनी तें ताचें कर्तव्य ड्युटी हें पयलें आमी समजून घेवंक जाय. मागीर फकत पयशांचेर पयलें आमी ध्यान दिल्यार उपकार ना. आमी कितें करूंक आसा तें पयलें करूंक जाय. वय आतां पयशे एकठांय करतात कित्याक म्हूण सांगल्यार थोड्या गांवांनी थंयसर क्रिस्तांव लोक ना. थंयसर जेजूची बरी खबर परगटूंक आनी कितें करूंक दुडवाची गरज आसता. देखून थंय दुडू दितले नात. देखून हेर कडेन एकठांय करून थंय धाडटात. ती गजाल बरी आसा. पूण पयलें महत्व पयशांचेर वयचें न्हय. पयलें आमी आमच्या वाठारांत कशें आमी मिसांव मुखार व्हरुया. आनी मिसांव मुखार व्हरतलो मिशनरी. पूण आमी सकट मिशनरी म्हूण सांगल्यार खंय पयस काम करतलो तो वा ती न्हय. आमी हर एक क्रिस्तांव आमी जेजूचो आपोस्तल जावंक जाय. वो मिसांव आयताराचो पयलो उद्देश. आता तुम्ही ह्या मिसांव आयताराचो गूंड अर्थ सोंप्या उतरांनी आमच्या पळोवप्याचे वचीर तुम्ही उक्ताडायलो. निजायकी हर एकल्याच्या मोतींत आसचें एकच एक भावन मिसांव आयतार म्हूण सांगल्यार दान जमोवचें. आनी हें दान जमोवचें म्हणटाना ताका विविध रितीची मुळां आसात. तातूंत एक मूळ जावन आसा येलम करचें. सामान्य जावन आमी पळयता मिसांव आयताराच्या त्या दिसा हर एका फिरगजेंत थंयसर एक येलम कार्य म्हण आसता आनी तो एक पंताट. आनी ह्या पंताटांत मॅक्झिमम चडीत प्रमाणार दान जमोवचें ह्या विशयांत तांचो मूळ उद्देश आसा. पूण ह्या एका प्रक्रिये विशयांत तुमचे अभिप्राय? पळया आदीं असलें येलम आनी असलें कांय नासलें. हांवें म्हज्या भुरगेपणार पळयलां मिसांव आयतारा विशीं विगार कळोवणी दितालो. मागीर दान एकठांय जातालें. कितें दान एकठांय जालां तें बिस्पाच्या घरांत धाडून दितालें. आतां कितें जालां हें खंय तरी सुरू जालें. तें केन्ना सुरू केलें कोणें सुरू केलें तें हांव जाणा. पूण आतां ती एक वशाची पिडा जाल्या. वशाची पिडा म्हणजे तुमी जाणात एकल्याक जावन ती आनेकल्याक लागता. एपिडेमीक कळ्ळें न्हय वय. म्हणल्यार आमचे फिरगजेन तांचे परस चड दान दिवंक जाय. मागीर तें छापून येता न्ही DCच्या पत्रांनी कोणाक कितलें मेळ्ळें आनी कोणाक कितलें कोणें दिलें म्हणून. म्हळ्यार हाज्या फाटल्यान मिसांव आयताराचो उद्देश गेलोच. आमी प्रमुख जाल्या अशें एका चुकीच्या चिंतपांत आमी जियेता. पयशेच एकठांय केले म्हणून कितें जेजूच्या मिसांव मुखार वता? ना ना. तो मिसांव वावर मुखार व्हरची मनशां जावंक जाय आनी हर एकल्याक आमी ताची ती तयारी करूंक आदार करूंक जाय. आमच्या लोकांक आमी शिकोवंक जाय तूं एक मिशनरी, तूं एक जेजूचो आपोस्तल, तुकाय ती जबाबदारी आसा म्हाकाय आसा. म्हणटच ही येलम करची आसा पळया म्हाकाय सारकीच दिसना. हे एक प्रकाराचे परत्यान अनेक प्रकारचे व्यापारीकरण हे इगर्जेच्या आमच्या कंपाउंडांत जाता. खंयच्यो फळ वस्तू येलम केल्यो मागीर मनजाती येलम केल्यो आनी हेर वस्तू येलम केल्यो पयशे जाय म्हणून. कित्याक हें सगळें आमकां जाय? लोक दिता न्ही. जें कितें लोक दिता दान तें दिवचें. मागीर म्हणटा थोडे ना तें चड दान येना आनी हें कर म्हणजे मागीर तो येलमाचेर रावलें की तांचेंय कॉम्पिटिशन न्ही. हांव आनी तुमी शेजारी म्हूण चिंतुया. आनी आमचें तितलें
आमचो तितलो बरो संबंध ना आमचो दोगांचो. वय हां येलामाक वतना तुमी आसात आनी हांवूय आसा. चिंतुया येलामाचेर एक दुदी येलामाक दवर. हरशीं त्या दुद्याचें मोल कितें? कांय चडान चड 100 रुपया आसतीत, चडान चड पळय मू एक मेळटा एक दुदी. चिंतुया 200 रुपया म्हूण चिंतुया. ओके जालें पळय मू येलामान सुरू जालो 200. हांवें 300 म्हणलें. 300 म्हणटा, तुमी म्हणटा 400. तेन्ना हांव म्हणटा हो 400 म्हणटा, चल हांव म्हणटा 500. तुमी 1000चेर गेल्यात. हांव म्हणटा 1500. तुमी म्हणटा 2000. कित्याक हें कितें जालां आमच्या दोगां मदें? क्वेश्चन ऑफ प्रेस्टीज. हांव तुमचे प्रास ल्हान न्हय, तुमकां बूत शिकयता 4 चौगां मदें. तुमकां लजे घालता. कित्याक आमचो संबंध बरो ना म्हणून हेरांकी कळीत आसत घडये. आनी कळीत आसत जाल्यार येलामाक आनी चड मोल येता. आमच्या दोगांच मदें ती खबर आसली जाल्यार येलम वेता. पण तितलें न्हय. पूण दुसऱ्यांक कळीत आसा हे दोगी एकामेका दुस्मान. पूण ही गरजे येतात. करेक्ट. मागणारे जार करतात सकट आसा. आतां येलामाक आयला म्हण मागीर हे आमच्या मदली दुस्मान काय आमी पयशे वाडोवन, कित्याक मागीर आमचे कडेन कितले पयशे आसात त्या प्रमाणे घडये मागीर दुदी हांवें तुमकां लजे घालूंक घडये हांवें 20,000 म्हणलो जायत. मागीर तुमकां ना आतां तितले दिवंक आतां जावचें ना. पूण तुमी सोडून दिलें. मागीर हांव जिखलो. मागीर पळय हांव मागीर येवन घरा येवन म्हणटा हांव ताका सोडून दिता. वय ताका तो कितें म्हूण चिंता. पळय दरबार खंय गेले मिसांव फोंडान. पळय हे सकट हाका करूंक मुखार वचूंक बळ दिवचें, प्रमोट करचें कोणें? विगारान. पूण हांव ह्या विगारांक जबाबदार धरतां. विगार जर घट रावलो न्हय लोकांक कांय करूंक जायना. पळया हेर कडेन विगाराची जबाबदारी ताका तितलो अधिकार ना. फिरगजेंताचो अधिकार आसा. कित्याक ताका नेमलो आसा बी साहेबान इगर्ज व्यापारीकरण करचें न्हय हें पयलेंच विगारान सांगून. कोणी येतीत आरे म्हणटा फादर आमी येलम करया हळे पयशे मेळटात ते फिरगजेन. ताका सांगूंक जाय विगारान ते कितें करतात तें करूं दी. सांगूंक जाय तांकां ना हें उपकारचें ना. म्हजे फिरगजेंत हांव आसा सर हें ना. लोक कितें उदार मनान दिता तें दिवं दी. आनी ते पयशे आमी मागीर बिस्पाच्या घरा धाडून दिवया. ते कितले येवं दीत. पूण ना आमकांय बिस्पाच्या घरान नांव जोडूंक जाय घडये. हांव सांगूं सुद्दां ना बी साहेब सांगता म्हणून प्रेशर हाडटा म्हणून म्हाका दिसना. पूण हे हांचेच मदें जालां. म्हणजे मागीर आमच्या वारड्यांत चड कलेक्शन कोणें केलें? म्हजे फिरगचें. कित्याक हांव हांगा विगार. पळय मागीर पाद्री विगारा मदें कॉम्पिटिशन, लोकां मदें कॉम्पिटिशन. आनी कांय नासलो दुबळो बावडो म्हणटा हें कितें चल्लां काय. म्हाका पूण ती वस्तू दिल्ल्यो जाल्यार हांव घरा व्हरून पूण भुरग्यांक दिता आसलो अशें तांच्या मतींत येना काय. आमचेच फिरगेचें दुर्बळी आसात न्ही. तांकां आमी कितलो आदार करता वाळ तें मिसां पयलें आमी करुया. आमी पयस खंय तरी चिंता. पळय आमचें म्हजें एक चिंतप स्पश्ट चिंतप खंयचेय फिरगजेन एक दुबळें म्हणलें कुटुंब आसा जाल्यार तांकां आमी पयलो आदार करूंक जाय. तांची भुरगीं बरीं शिकूंक बरीं हुशार आसात. मुखल्या शिकपाक वचूंक तांचे कडेन दुडवांची तांकां ना तांकां आमी आदार करूंक जाय. चिंतुया तांकां आतां हॉस्पिटलाक आस्पत्र म्हणटात तुमी ताका व्हरूंक जाय. थंय वखदाचें बील चड जाता. देखून त्या मनशाक थंय वचूंक जायना. देखून भलायकी दिसान दीस पाड जाता. आमी सकटांनी पयशे एकठांय करून त्या मनशाक आदार करूंक जाय. आनी हें मिसांव काम हें कोण गरजे आतां आकांताक सांपडला ताका आमी पावता. कोणाक घर ना, कोणाचें घर इतलें पोरणें जालां तें खंयच्याय वेळार आतां पावसांत पडोवन वेतलें. तर आमी त्या मनशाक एक घर बांदून दिवया. धाकटुलें ल्हान घर बांदून दिवया. आनी तें मिसांव
तो मिसांवावर पयलो जावं दी. फिरगजेन दुर्बळी कुटुंबां आसात सोदून काडूंक जाय. तर ना शेजारी फिरगजेन पळया न्ही आनी कोण क्रिस्तांव लोक आसा. खंयच्याच क्रिस्तांव मनशान ह्या संवसारांत दुखां गळोवं न्हय. हांव दुबळी म्हणून. आतां दुसरे खंतीन तुज्या दोळ्यान ते दुखां येतात कोण सरल्या वेळार ताचे विशीं हांव उलयना. पूण म्हजें घर पडून वता बाबा कितें जातालें म्हजें धूव म्हणटा पूण आतां कॉलेज करूंक वता पूण म्हजे कडेन ती तांक ना पूण बापायन हांवें रडूं न्हय म्हूण हें मिसांव जावंक जाय. येलम न्हय. हें येलम म्हणलें आसा पळया हें बंद जावन वचूंक जाय. हें म्हाका दिसता खंय तरी आमच्या शेजाऱ्या वाठारांतावन हेर धर्मांतल्यान आयला काय हांव नेणा. पूण ते जर करतात ते करूं दीत. ती तांची मर्जी. आमी कोण तांकां सांगू. पूण आमच्या क्रिस्तांव धर्मांत व्यापारीकरण आनी हो स्पर्धो म्हणटा पळया ताका तुमी स्पर्धा आमी स्पर्धा म्हणटात गोंयांत तुमी स्पर्धो म्हणटात हांगा. आमकां ती स्पर्धा तुमकां तो स्पर्धो सारकें आसा. हें आसचें न्ही. कॉम्पिटिशन आसचें न्ही अशें म्हजें स्पश्ट मत. फादर ह्याच विशयाचेर आमी आनी इल्ले सुक्षिमायेन नदर घाल्यार आनी थोडे विशय आमकां पळोवंक मेळटात झळकतात. एक पयल्या सुवातेर हेच दान एकठांय करच्या विशयांत ऐवज जमो करच्या विशयान पयलेय दिताले आतांय दितात मिसांवाचे करंडे म्हणून दितात. ते वर्सभर आमचे कांयपणी इल्लेशे उरोवन तांतू घालचे तो उद्देश. ताचे उपरांत मिसांव आयतार लागीं येता म्हणटना हर एका घराक एका कुटुंबाक एक कवर धाडटात आनी मिसांवाच्या आयतारा दीस परत मिसाच्या वेळार थंयसर दान जमो जाता. मीस जावन भायर येतना थंयसर परत्यान खाणा वस्तू विकूंक दवरले आनी विविध रितीचे थंयसर विकरापाक थंय वस्तू आसचे आमकां पळोवंक मेळटा. अशें म्हणटना ह्या एका मिसांव आयताराच्या ह्या संदर्भार लोकांचेर एक टॅक्सेशन म्हण आमी सांगता ह्या दबाव घालचे ह्या विशयांत तुमचे अभिप्राय कितें? पळया आदी असलें कांयच नासलें. परत्यान हांव सांगता. मिसांव आयताराक दान एकठांय जातालें. जेजूचो मिसांव वावर मुखार वचूंक ना गेला कित्याक हातांच मुखार बेतात अशें कांय ना. एक पळया दितलो कसोय दिता दान दितालो. म्हजी आजी आसली बापायची आवय ती वखदां दिताली. कसलीं वखदां? ही जड पाल्याची. आनी हांवें पळयलां ते आयल्यार ती तांच्या कडेन उलयताली आनी मागीर भितर वचून एक दोन पाळां हाडटाली आनी सांगताली हे लिंब्या रसान जरोंक जाय आनी हें पिवंक जाय हें खावंक ना तें खावंक ना सांगताली. मागीर म्हणटाली थंय हें आतां कुंदापूर फिरगस रुजाय सायबिणीची मागीर ती तांकां सांगताली सायबिणीचो डब्बो दवरला तातूंत कितेंय तुजें दान घाल. तें सायबिणीक लोक तातूंत घालतालो. तिणें विचारूंक ना आनी तिणें पळोवंकूय ना कितें घालें. वर्साक एक फावटी ती तो डब्बो घेवन विगाराक व्हरून दिताली आनी तांतले पयशे थंय डब्बो वचून थंय उक्तो करचो. तेन्ना नोट कोण घाली नासले. कॉयन्स हय नाणी घालची. कितेंय जावं तिका कोणें सांगलें ना. तिणें ते पयशे घेवन आपणा खातीर घेवनात त्या वखदां खातीर तिणें घेवनात. ते तिणें थंय इगर्जेक दान म्हूण दिलें. दितलो कसोय दिता. बरें आतां पयले सुद्दां आमी इगर्जेन एकठांय करता दान. आतां इगर्जेन ती एकल्यान पयशे घाले आनी परत्यान तुमी ताका कवरां दितात. नाजाल्यार कवरांच दिया न्ही. हर एक कुटुंबाक पावला म्हूण जालें न्ही. मागीर त्या कुटुंबांत त्या आयलावाना तुमी पळया कोणाक येवना म्हणून पळया न्ही. दोन दोन कित्याक जाय. आनी हे करंड्या विशीं आतां तुमी म्हणलें ते करंडे दितात खंय. हांवें ते पयर फाटल्या दिसांनी एका फिरगेचेर हांव गेल्लो एक कुटुंबाक भेट दिली तर तेन्ना ताणें म्हणलें तो वाड्याचो कितें म्हणया गुरकार न्ही प्रतिनिधी आनी ताका विकारान सांगला जबाबदारी ते डब्बे तुवें सगळें दिवंक जाय आनी हाडूंक जाय. तो म्हणटा तें एक आतां शारांतली फिरगज ही तो म्हणटा इतलीं फ्लॅटां आसात थोडी खंय जर रावता म्हण हांवच नेणा. म्हजे कडेन तांचे फोन नंबर आनी सगळें आसा. हांवें फोन करूंक जाय थंय वचूंक जाय आनी तांकां थंय गेल्यार घरच्यांकच खबर ना डब्बे खंय आसात म्हणून. ते म्हणटा आसा खंय आसात हांव नेणा
पळयता तूं आनी एक फावटी तो म्हणटा हांव कितल्या फावटी म्हणून वयचें म्हाका म्हजें काम ना ताका ताजें ऑफिसाचें ताजें काम आसा एक फावटी म्हणटा तो आपूण घरा कडेन गेलो थंय सुमार 4-5 डब्बे म्हळ्यार 4-5 वर्सांचो डब्बे थंयच पडून थंयच आसात आसात कित्याक हें सकट जाय आमकां हाच्या आदी हांवें कितल्या फावटी सांगलां आज परत्यान सांगता आमचो लोक उदार मनाचो एक फावटी 2 फावटी सांगला दिता आनी परत परत सांगची गरज ना आनी दितलो दिता दिनासलो दिना कांयच करूंक जायना हें तुवें ताचेर तुवें हें उपादेश घालूंक जायना तुवें दान दिवंकूच जाय म्हणूंक जायना आनी तें सारकें न्ही तें खुशे मनान दिल्लें दान आसा पळय तें देवाक मानता देवाक तें जाय खुशे मनान दिल्लें दान बरें म्हणटच इगर्जेंती दान एकठांय करचें आनी मागीर एनवलप दिवचें 2 फावटी जालें न्ही आनी तुमी मागीर म्हणलें भायर कितें खाण विकतात आनी दान बरें तें येलम न्ही येलम तरी सारकें कॉम्पिटिशनच तें आसूंकच पावना हें एक बऱ्या उद्देशा खातीर कोणें घरा रांदलें पूण ताकाय चड मोल दवरूं नजो ताका एक फावो तें मोल आसूंक जाय एक फावो तें मोल आं इल्लेशें चड आसता कित्याक बऱ्या कामा खातीर आतां चिंतुया थंय आतां तुवें बिरयानी दवरला म्हण चिंतुया खंयची कोंबे मासाची चिकन बिरयानी चिंतुया भायर चिकन बिरयानी तुका कितल्याक मेळटा 150 एक 180 म्हूण चिंत्या बरें हां 180 रुपया म्हूण चिंत्या तूं 200 रुपया दवर 200 रुपया दवर कांय व्हड न्ही तूं 1000 रुपया दवरला रे परत्यान मागीर तें लोकांचेर लूटच जाली न्ही लूटच जाली न्ही कित्याक जाय हें सगळें एक वाजबी दवर खाणाच्यो वस्तू कोण जाय जाली तांकां दबा हाडिनाका तुवें घेवंक जाय तें घेवंकूच जाय कित्याक तशें कांय ना एका बऱ्या कामा खातीर पयशे अशे तूं एकठांय करताय थंय कॉम्पिटिशन ना आनी वाजबी मोलान तूं दिताय तर हांव म्हणटा व्हड न्ही हांव ताका दोळे धामता पूण तें जावंक जाय अशें कांय ना तें आमकां गरजेचें अशेंय न्ही कळ्ळें न्हय वय म्हळ्यार हें सगळें आमी कित्याक करता आमचे पयशे चड जावंक जाय हें चुकीचें चिंतप आमची चिंतप कितें आसूंक जाय मिसावा खातीर आमी पयशे एकठांय करया कितले आमच्यान दिवंक जाता तांकी प्रासी आमी इल्लेशे चडूच दिवया पूण दुसऱ्या फिरगजां कडेन आमची सर करची न्ही कंपॅरिजन करचें न्ही ते कितलेय एकठांय करून दीत ना करून दीत आमी आमचे तांकी प्रमाणे आमी करुया हें चिंतप घेवन मात्र मिसांव आयताराक दान एकठांय करे शिवाय नांव जोडूंक मान जोडूंक दुसऱ्यांक पूत शिकयता तुका म्हूण हें सगळें चिंतप आसा पळया हें मिसांव आयताराच्या धोरणाच्या उद्देशाच्या विरोध वेता आनी जेजूक हें नाका परत्यान हांव म्हणटा जें आमी कितें करूंक वेता पळया तें पयलीं आमी चिंतूंक जाय जेजूक हें मानता वय जेजूक मानता जाल्यार बरें म्हण आमी मागणें करूंक जाय कित्याक मागण्यांतल्यान देव आमचे कडेन उलयता देवा कडेन विचार बाबा हांव करतां सायबा हें सारकें आसा वय तूं म्हाका दाखय म्हाका तुजें दैवीक जाणवाय दी साल्मावान दैवीक जाणवाय विचारली देवा कडेन आनी देवान ताका दैवीक जाणवाय दिली आनी संवसाराची ग्रेस काय दिली अशें आमकां रायाच्या पुस्तकांत वाचूंक मेळटा आमचें कितें जालां आमी देवाक कुशीन दवरला ताच्या नांवान आमकां नांव मेळोवंक ह्यो सगळ्यो गजाली घडटात त्यो मागीर हाचे विशीं न्ही इगर्जे विशीं उलयतना उलयलां मागीर पळया ते इगर्जो बांदच्यो आनी मागीर गोपुरां जाय खंय आतां इगर्जेक मात गोपुरां न्ही आतां तुमचें ते सिमितेर आसा तुमी ताका सिमिस्त्र म्हणटात हांगा तें उतर सिमितेर ओके इंग्लिशीन सेमेट्री ताकाय गोपुरां जाय सगळ्या कडेन आमकां आतां गोपुरां कित्याक हे हेर धर्मांत हांव आयलां ते गोपुरां बांदतात आमी गोपुरां कितें अड चल्लां हें सगळें देवाच्या नांवान नांव जोडूं म्हणल्यार हांव विकार आसतना पळय कितलीं कामां जालीं पळय मागीर हांव वर्ग जावन वेताना लोक मागीर वाचून सांगता न्ही विकारान कितलीं कामां केलीं म्हळ्यार दोळ्याक दिसचीं हें म्हत्वाचें वय आनी ताका आमी चड म्हत्व दिलां आध्यात्मिकता हांवें लोकांची कितली वाडयली लोकांक कितली जेजूची हांवें खरी वळख दिली शिकोवन दिली तांचें जिवीत बदलूंक
वांकड्या वाटेर गेल्यार तांणी सारक्या वाटेर येवंक, सारक्या वाटेर आसल्यार आनी भगवंतपणाच्या वाटेर संतीपणाच्या वाटेर वचूंक हांवें तांकां शिकवण दिली. ताचेर कांयच भर ना, कांय ना. सगळ्या संवसारी वस्तूंचेर भर गेल्ल्यान मिसांव आयतार म्हणलो आपणे ताजो उद्देशच आतां लिपोवन गेला अशें हांव म्हणटा. तुम्ही सांगले थोडे गजाली निजा की प्रस्तुत काळाक ते सरी जाल्ल्योच आनी जें कितें घडटा तें 100%. पूण फादर आतां एका मिसांव आयताराच्या मिसावांत आमी कशें अर्थभरीत रितीर आनी क्रियात्मक रितीर भाग घेवयेत आनी ताचो उद्देश खरो करयेत. पळय, एक सांगलें हांवें पयलें, आमचे फिरगजेंत कोणी दुबळीं कुटुंबां आसूं नये, आसतात पूण दोळ्यांतल्यान दुखां कळोवची न्ही आमी दुबळी म्हणून. खंयच्या तांकां गरज आसा ती गरज आमी भागोवंक जाय फिरगजगारांनी. ती तांच्या भुरग्यांच्या शिकपाची जावं, तांचें घर रिपेर करचें जावं, वा कोणा एकल्या घरच ना भाड्याक रावता कितलीं वर्सां जावन फिरगजगार ल्हान गांवांत. हांव शारांतली गजाल उलयना, शारांत तूं खंय तावन येवन हांगा भाड्याक रावलें ती गजाल वेगळी, पूण गांवांतच कितल्या वर्सां थावन कित्याक पयशे नात. तशें कित्याक जाय आमी करुया न्ही. हो कोणाक भलायकी बरी ना वखदां जाय, थोड्यांक आतां वखदां जाय पडटा, वखदां म्हारग आसात, ताची वेवस्था जाता. ती सकट आमी पयले आमचे मिसांव आमचे फिरगजेंत एक जालें मू. दुसरें म्हजें मिसांव आमच्या वाराड्यांत आमी बरें हांकां गरज आमी दुसऱ्या आमच्या शेजारी फिरगजेन विचारुया न्ही थंय कोण दुबळे आसा तांची कितें गरज आसा. आमच्या वाराड्याच्या क्रिस्तांव लोकांक आमी पावोवंक जाता न्ही. हें काम लोकांनी मात्र न्ही, हे विगार आसा तांणीय करूंक जाय, कित्याक तांकां चड संबंद येता हेर फिरगजेच्या विगारां कडेन. हें करूंक जाता न्ही. हे फिरगजेन ते फिरगजेक आदार करूंक जाता. आदीं पोसके म्हूण घेतालीं तुमकां उतर पोसके म्हळ्यार आमकां भुरगीं ना जाल्यार आमी आनेका भुरग्याक घेता ताका पोसको वा पोसकी अशें उतर आमी वापरतले न्ही. पोसके थोडीं भुरगीं आसल्यार कोणाक पोसके करतालीं कित्या कारणाक लागून. तर एक फिरगज आमी पोसकी करून घेवया न्ही, तांकां आदार करुया न्ही. वा आनी एक खंय तरी एक फिरगज आसा आमी जाणाव पयस आसा मिसांव ठाणे आसा, ती फिरगत आमची पोसकी करुया, तांकां आमी आदार करुया न्ही. आमी आदार करूंक जाता. तो पयशांचोच आदार जाय असोय ना, हेर तरान आदार करूंक जाता. आतां आमचे फिरगजेन धर तर बरें दोतोर आसात डॉक्टर, थंय आमी तांकां मेडिकल कॅम्प करूं येता न्ही. करूंक येता. आमचे कडेन बरे टेक्निशियन आसात, थंय वचून तरणाट्यांक आमी कितें मोटवे कोर्स दिवन तांकां ही म्हायती दिवं येता. आनी उपरांत तांकां कित्याक त्या ल्हान गांवांत आसल्यांक कितें कितें शिकोवंक मेळटा तें नेणात शारांत, तांकां ती म्हायती दिवंक जाता. म्हळ्यार वोकेशनल कोर्सस म्हायती म्हळ्यार तुवें मुखार कितें जावं येता, कितें विचून काडूंक जाता, ही म्हायती दिवं येता. आमी पळय कितल्योश्योच गजाली आमीन जावन आमच्या वाठारांत करूंक जाता. आमी चिंतला आतां मिसांव वावर म्हळ्यार तो खंय तरी वते उत्तर भारतांत थंय अशें कितें आमचें एक चुकीचें चिंतप. वय थंय आमच्या पयशांची दानाची गरज आसा, हांव ना म्हणना, पूण पयलीं आमच्या वाठारांत आसा तें जावंक जाय. बरी खबर परगडची हें सगळें जावंक जाय. आनी मिसांवां येता, मिसांवां खातीर आमी मागोवंक जाय. मागणें पयलें पळया. जेजू कितें म्हणटा, पीक जायतें आसा, वावराडी थोडेच, देखून वावराडी आपल्या मळ्यान धाडूंक पिकाच्या दन्या लागीं मागात म्हणटा जेजू. मिसांव कोणाचें? देवाचें. आमी सकयल वावराडी, तर आमकां वावराडी जाय. मिसांवा खातीर वावर करची मनशां जाय. म्हणटच मागणें तितलेंच गरजेचें. तें आसा वय, ताका आमी भर दिता वय, हो दिलो जाल्यार कितलो दिता, हो संवसारी वस्तूंक आमी कितलो म्हत्व दिता, वेळ घालता. मागण्या खातीर, मिसांवा खातीर मागणें करूंक
तेंय तितलेंच गरजेचें. म्हणटच एक प्रकारचें समतोल हांगा जाय. फकत दान एकठांय करचें दान एकठांय करचें इतलेंच न्ही. दुसरें आतां आमी जेवणाच्यो वस्तू म्हळ्यार तांदूळ, आतां गोड जाय, साकर जाय, दाळ जाय आनी हेर धानी न्ही सिरियल्स ह्यो सकट आमी बऱ्यो 1-1 किलाच्यो पोटल्यो करून त्या दुबळ्या फिरगजेक थंय वांटूंक आमी वचून वांटयेत न्ही, दिवेत न्ही दुबळ्या घराण्यांक करयेत न्ही. पण कितलें करूंक जाता आमच्यान. मन आसल्यार पळया करूंक जाता. आतां तुमी म्हणशात, तुमी म्हणूंक ना पूण तुमकांय अधिकार. फादर हें पळय तूं दिव्यवाणी दिवन व्हडलें बरें सांगताय तूं गा कितें. पाद्रींची जी पातळ ती अशीय गुंता तशीय गुंता कशीय गुंता. उलोवंक बारी सोंपें. हें सकट अशें करूंक जाय तशें सारकें न्ही अशें तें म्हणटा. तूं कितें करताय. परत्यान हांव प्रामाणीकपणान देवा मुखार सांगता. व्हडपणा खातीर न्ही पूण एक टेस्टिमनी कशी. हांवूय मिसां वावर करतां दुबळ्या भुरग्यांक. आतां ह्या वर्सा 20 आनी 7 दुबळ्या भुरग्यांक विंचून तांच्या शिकपाचो खर्च खंय तरी फी भरूंक आसा. प्रायवेट इस्कॉलान फी भरची पडटा. फी भरूंक युनिफॉर्म तांकां युनिफॉर्म घालता. मागीर वांडो जाय पावसान नाजाल्यार गिमांत मोचे जाय ताचे जालें. मागीर एके फावटी थोड्या भुरग्यां खातीर वखदांक पयशे दिवचे पडटात. वखदांचे जाय पडटात. पावसाक सत्री जाय, रेनकोट जाय. मागीर वर्साक एक फावटी तांकां नवे वस्तू नवें पोरणे न्ही नवें वस्तूर घेवचें तांचे पसंदेचे. तांकां त्या वस्तूर विकच्या शॉपार व्हरता आनी तांकां म्हणटा आतां तुमी सिलेक्ट करा. आनी हांव पळयतां ना तें जायना. चलयांक पयलेंच म्हणटा हात नासल्यो नेसण ना, स्लीवलेस ना. तुका जाय जाल्यार लांब घाल इतलें घाल पटवे. पूण कांय तशें ना. तें सी थ्रू पातळ तें ना. बरें माणसुगेचें नेसण बरें. मागीर भुरगीं सिलेक्ट करता. तांकां जाय जालो रंग तें घेवन दिता. जालें. अशें तीं भुरगीं जालीं. गोंयांत दुबळ्यांतलीं दुबळीं भुरगीं म्हणल्यार सरकारी इस्कॉलाक वयची दोळे धांपून आनी चिंची गरज ना. आतां पोरून थावन पणजे फार्मसी कॉलेज म्हण आसा ते कॉलेजी कुशीन सरकारी प्राथमीक इस्कॉल प्रायमरी आसा 1ली ते 4थी आनी तें कन्नडा मिडियम. ते थंय वेतच म्हाका कळ्ळें. पोरूं थंय सुमार 50 आनी 5 भुरगीं आसलीं. ह्या वर्सा 40 भुरगीं आसात. त्या भुरग्यांक युनिफॉर्म कित्याक सरकार एक जोडी मात दिता आनी ते जोडी म्हळ्यार शिंवोन दिना पयशे दिता. 700 रुपये. 700 रुपयान युनिफॉर्म हेच ना. उणें म्हणल्यार 800-850 रुपये जाय एक जोडी युनिफॉर्माक. आनी सरकार कितें करता पळया ह्या ल्हान भुरग्यांक भेदभाव करता. SC आनी ST ही परिशिश्ट जाती म्हणटा जात आनी परिशिश्ट वर्ग आसा तांकां मात्र मेळटा उरल्यांक ना. ल्हान भुरग्यांकच पळय कितें दिसता न्ही ती वेगळी म्हजे प्रास आनी हांव वेगळो अशें दिसना. म्हण हांव त्या सगळ्या भुरग्यांक तांचे माप काडून तांकां आमी एक जोडी युनिफॉर्म दिता. बरोवचे बूक दिता. बरो पेन्सील, इरेजर, शार्पनर आनी तें घालूंक बरें एक पावच बरें रंगारंगाची आसतात पावचां तें आनी बरें क्वॉलिटीचें बॅग ह्या वर्सा आमी दिलें. स्कूल बॅग बरें करून तातूंत सकट ह्यो वस्तू घालून तें जालें. कॉम्पिटिशन हांव कंडक्ट करता. हें आमचें इंग्लीश स्पेलिंग डिक्टेशन दिवचें. आतां ह्याच वर्साची खबर हांव उलयतां 2020 आनी 4 वर्साची. आतां ह्या ऑक्टोबरांत डिक्टेशनाची परिक्षा जाली आनी गायन खंयचे भाशेन तांणी गीत गावं येता तें जालें. आतां नोव्हेंबराच्या अखेरीक तें वचून तांकां हँड रायटींग म्हळ्यार तांणी बरें तांकां पॅसेज दिला तांणी प्रॅक्टीस करयात. पूण मागीर
हांगा इस्कॉलांत येवन पळोवन बरोवंक जाय. कोणाचें हँड रायटींग बरें आसा ताका पयलें प्रायज आनी दुसरें प्रायज मेळटा. आनी मागीर आनीक कॉम्पिटिशन आसा तें हें कितें म्हणल्यार चित्रां काडची आनी रंग दिवचो तें आसा. आनी निमाणे वर्साक बेस्ट स्टुडंट ऑफ द इयर चडशे 4थ्या क्लासींतली भुरगीं तांकां आमी कितें दिता पळया. त्या पयल्या आयल्याक गोल्ड मेडल. तें गोल्ड मेडल म्हणल्यार तें भांगराचें न्ही पूण बरें दिसता आकर्शक. ते भुरगीं पळयतच इतलीं खुशाल जातात. आनी ताका भांगराच्या रंगाचेच रिबन आनी एक बरी सर्टिफिकेट बरी प्रिंट केल्ली मागीर ती प्लास्टीक एका कवरांत घालून बरें करून ती दिवची तांकां. दुसऱ्याक आयल्याक रुप्याचें मेडल सिल्वर मेडल मेळटा. आनी ते सिल्वर मेडलाक रुप्याच्याच रंगाचें कितें रिबन आसता तें आसता. तिसरें ना. तिसरें मेडल ना. ही दोनूच मेडलां दितात आनी सर्टिफिकेट हांकां दोगांक मेळटा. पण हें आमी भुरग्यां खातीर करता. हें आतां जालें. ह्या दुबळ्या कुटुंबांतले 5 कुटुंबांक हर एका म्हयन्याक तांकां कितें जाय प्रोविजन्स म्हणटा पळय इंग्लिशीन सकट न्ही थोडो पण कितलो आमकां आदार मेळटा त्या प्रमाणे तांदूळ म्हणात गंवाचें पीठ म्हणात इल्ली साकर म्हणात तेल म्हणात मागीर वस्तुरा घालचो साबू जाय आंगा घालचो साबू वस्तूर धुवंक सर्फ पावडर मागीर हे मिरसांगेचो पावडर हळदीचो पावडर गरम मसाला जिरे मिरी सासांव तुमी जाणात घरांत एक कितें वस्तू लागतात तांतल्यो आमी तांकां दिता ह्या 5 कुटुंबांक आतां नाताल येता डिसेंबरांत 20 कुटुंबांक विंचून बरें एका पोतयेन बरें बॅग तें बॅग एक सांबाळून दवरल्यार 3-4 वर्सां येता तातूंत खाणाच्यो वस्तू पूण खाणाच्यो वस्तू म्हणटना गोंयच्यो खाणाच्यो वस्तू चड दीस उरनात ते क्रिस्तांव लोकांक करच्यो त्यो उरनात देखून हे आमचे भारतीय खाणाच्यो वस्तू आसात चुडा आमी चक्र्यो म्हणटा तुमी हांगा चाकल्यो म्हणटात शंकरपाळी खाराकाडयो असले सकट पाव किलो हर एक वस्तू पाव किलो त्यो त्या पोतयेन भरून सारकी भरून आनी झाली सुवात ना तितलें घालून त्या कुटुंबांक आमी दिता हो मिसांव वावर न्ही जाल्यार आनी कितें तुमी म्हाका सांगा पण हांवें ताका नांवच दिल्लें आसा 3L मिशन 3 म्हणल्यार 3 L म्हणल्यार स्टँड्स फॉर लिस्ट लास्ट लॉस्ट ते इंग्लिशीन कित्याक दिलां चडशे आदार करताले आमच्या गोंयच्या लोकांक कोंकणी ती वाचिनात तांकां कोंकणी येना पूण हे इंग्लिशीन पुणी सांगलां तांकां कळटा देखून लिस्ट म्हणल्यार उण्यांतली उणी लॉस्ट म्हणल्यार सांडलेली आनी लास्ट म्हणल्यार निमाणी असलीं भुरगीं तांचे कडेन कोण पळयता आनी ह्या भुरग्यांक फकत दिलें मात तितलें न्ही तीं कशीं शिकतात कशीं तांचे गूण ताचेर हांव दोळो दवरतां ट्रॅकिंग हय तांकां फोन दिल्ले आसात तांच्या कडच्यान मोबायल फोन दिल्ले आसात तातूंत पूण हांव पळयतां तांकां कॉन्टेक्ट करतां फोनाचेर तांच्या जल्मा दिसाक तांकां विश करतां चडाक मागीर भुरग्यांक केक दिवची वेवस्था करता कित्याक गोंयांत जल्मा दीस म्हणल्यार ती आतां एक कितें म्हणून परंपरा जाल्ली आसा एक केक हाड भुरग्यां खातीर म्हणून हांव वचना पूण भुरग्यां आसा ताजी वेवस्था जाता पळय हें सकट करता आनी मागीर तितलेंच न्ही मागीर ती जालीं खंय काम तांकां मेळूंक जाय जाल्यार थंय कोणाक पुणी सांगून तांकां खंय तरी काम मेळाशें करूं आनी ही प्रक्रिया पळया KG थावन पोस्ट ग्रॅज्युएशन पर्यंत चलता दुबळ्या भुरग्यांक KG to PG आतां दोगांचे पोस्ट ग्रॅज्युएशन जालें ओके एकट्याचे M.Com आनी एकटे MSc आनी बरे मार्क घेवन जालें एकट्याचे आतां BSc जालें एकट्याचे आतां ह्या वर्सा निमाणें BSc वर्स आसा आनी एकटो हुबळींत KLE कर्नाटका लिंगायत एड्युकेशनल सोसायटी
थंय डिप्लोमा इन ऑटोमोबायल करता 3 वर्सांचो कोर्स ह्या वर्सा म्हणल्यार 2020 आनी 5 वर्सां ताचें सोंपता तें शिकप सोंपता तें जालें ताका आतां ड्रायविंगाक घाला आतां तो ड्रायविंग शिकता अशें हो सगळो मिसांव वावर आनी क्रिस्तांव मनशां न्हय कित्याक जेजून कितें म्हणलां मातेवाच्या वांजेलांत अध्याय 20 आनी 5 वेर्स 30 आनी 1 ते 40 आनी 6 म्हज्या ल्हाना भावांक आनी भयणींक जेजून म्हणून म्हज्या क्रिस्तांव भावांक भयणीक म्हणलां थंय कोण मागीर उपरांत त्या सामारेकाराच्या ओपारीन जेजू कितें म्हणटा तुजो पेलो म्हणल्यार कोण तो कोण गरजेक सांपडला तो तुका पेलो जाता ही गरजेक सांपडली भुरगीं तांचे कडेन कोण पळयता कोण तांकां आदार करिना मागीर तांचें एप्लिकेशन बरोवन दिवचें स्कॉलरशीप खंय तरी मेळटा जाल्यार गोवोरमेंटाचें एप्लिकेशन करचें तें एके फावटी हे चडशें हेच ना मागीर चुकून आतां इल्लें येवंक लागलां कितेंय जावं तांच्या फुडाराक जाता न्ही तांकां बँक अकावंट उक्तें करून दिलां तांच्या नांवार पूण तांकां ते पयशे काडूंक जायना हांव पयशे हातूं आसा हांव ताजेर दोळो दवरतां ते काडूंक ना ते आसूं दीत पयशे मुखार तांकां जाय फुडाराक पण हो सगळो मिसांव वावर हो आमी सक्तांनी करूंक जाता हें परत्यान हांव सांगतां हें म्हज्या व्हडपणा खातीर हांव सांगना मिसांव वावर हर एकल्यान आपल्या वाठारांत आपले तांकी प्रमाणे आपल्या पद्दती प्रमाणे करूंक जाता हें म्हजें नांव खंय पेपराचेर गाजना पेपराचेर येना म्हजो खंय फोटो येना पेपराचेर हें सकट गुपीत हो वावर कित्याक जेजू परत्यान सांगता जें तूं दान दिताय तेन्ना कितें तुजो उजवो हात करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळूं न्हय तुजो सर्गीचो बाप पळयता आनी तो तुका इनाम दितलो ह्या उतराचेर म्हजो पूर्ण विस्वास आसा म्हणटच असलो मिसांव वावर आमच्या लोकां थंय जावं दी म्हूण हांव ह्या तुमच्या दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलांतल्यान लोकांक उलो मारता आमच्या विगारांक उलो मारता चड करून बाबा असलें कितें तरी तुमी करा कॉम्पिटिशन पडनाकात पयशे गरजेचे पूण पयशे नासतनाय कितल्योश्यो गजाली जातात देव बरें करूं फादर म्हाका ह्या विशयांत कितें सांगचें म्हूण कळना जाल्यार येदोळ पर्यंत मिसांव आयताराचो उद्देश कितें आनी त्या मिसांव आयताराची प्रस्तुत परिगत कितें आनी तुमी न्हय केवल एक याजक बगार एक क्रिस्तांव जावन क्रिस्ताचो म्हणयारी मात्र न्हय एक क्रिस्तांव जावन हे मिसांव तुमी वैयक्तीक रितीर कशें मुंदरून वर्णसात ह्या विशयांत तुमी एक सविस्तार माहित दिली आनी ही मायेत आमच्या पळोवप्यांक निजायकी एक वर्त्या उपकाराची आनी एक बरो संदेश जावन पावतली म्हूण हांव पातयेतां कित्याक तुमच्या 3L मिशन फावंडेशन जें कितें आसा थंय तावन तुमी करचो तो वावर तो जावन आसा एक नीज मिसांव वावर हांवें तुमकां वगळसूंचें न्हय पूण तुमच्या वावरा विशयांत आमच्या सर्वांच्या नांवी हांव तुमकां परबी पठयतां हो तुमचो वावर निरंतर मुंदरून वचूं दी आनी कशें 3L लास्ट लिस्ट आनी लॉस्ट म्हूण तुमी सांगलें तसल्या वर्गाच्यांक सोम्याच्या नांवी एक गौरवाचें जिवीत दिवचें प्रयत्न तुमी कर आसात हे प्रयत्न निरंतर वचूं दी आनी हेंच जावं दी एक खरें मिसांव हर एका क्रिस्तांवाचें देखून ह्या तुमच्या अपुर्बायाच्या मिसांवांत आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा तुमचो अमोलीक वेळ येदोळ पर्यंत आमचे संगी ह्या दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाच्या ह्या स्टुडियोंत तुमी करचेलो आनी तुमची मोलादीक सलहा तुमची मोलादीक जाणवाय तुमची मोलादीक माहित आमच्या पळोवप्या संगी तुमी वांटून घेतली परत तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा मोगाच्यान भोव वर्तो विशय आनी नीज एक विशय आमच्या काळजाक भितर रिगचो तसलो एक संदेश हांगासर तुमच्या मुखार प्रसार जालो मिसांव आयतार मिसांव म्हळ्यार कितें आनी कशें तें सुरवातीलें आतां ती परिगत कशी पावल्या पूण आमी एक क्रिस्ताचो पाटलावदार जावन ह्या मिसांवाची जबाबदारी कशें रुता करयेंत ह्या विशयांत अपुर्बायेन सविस्तार रितीर मानादीक दोतोर प्रतापानंद नायक आनी आमच्या मुखार उक्ताडायली देखून हो मोलादीक अंक ह्या संगी तुमी शेअर करा तशेंच आमच्या दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाक एक लायक दिया आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करा
आनी आमचो आनी तुमचो बांद असोच आसून दी, निरंतर मुंदरून दी. तर मोग आसूं. हांव विनोद गंगोळी तुमकां म्हणटा देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच. दिव्यवाणी